कर्नाटकाच्या दौऱ्यात थंयच्या लोकांक गोंयांत रोजगार दिवपा विशीं मुखेलमंत्री उलयला। हो म्हादय कर्नाटका विकतलो हाका गोंयच्या हिता विशयी पडूंकूच ना असो आरोप शिवसेनेचे गोवा राज्य सरचिटणीस मिलिंद गांवस हांणी केला। कितलेशेच फावटी रोड्साचे जे कंडिशन आसा एकदम पाड कंडिशन आसा हे आमी सरकाराक परत सांगलेल्या, पण तरी आसतना सरकारान हेजेर कसलीच पावलां उचललेली ना। हेजें कारण कितें तें आमकां कळना। एक तर म्हाका अशें दिसता ह्या सरकाराक आमच्या गोंयच्या जनतेचें कांयच पडलेलें ना। तेन्ना म्हाका सांगन दिसता ओव्हर गोवा जी रोडाची आयज परिस्थिती आसा ती एकदम पाड जाल्ली आसा। परिस्थिती तुमकांय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा। गव्हर्मेंटाक सांगून गव्हर्मेंट सुद्दां आयकना। तर हेजेर म्हाका दिसता पब्लिकांनी उठचें अशें हांव लोकांक आव्हान करतां की प्रत्येक गांवांत जो गांवांत रोड पाड जाल्ले आसा तशें तुमी उठा, पब्लीक उठोन पब्लिकांनी रस्त्यार येवन हें काम करून घेवचें पडटलें। फ्यू डेज बॅक नावेले हांगासर एक्सिडंट जावन जो भुरगो तरणाटो भुरगो जो गेलो हेका निव्वळ तर बॅड कंडिशन ऑफ रोड्स हेंच कारण आसा, हे तुमी सुद्दां पळयल्लें आसा। तर अश्यो घटना कितल्योश्योच घडल्यो गेल्यो। सेल्फ ड्रायव्ह भुरगे पडले, मोडोन हॉस्पिटलांत आसा, म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेंट लॉन्च केली ना कारण ते सेल्फ पडले। पूण हेजो कारण कितें मेन कारण आशिल्लें की रस्त्याची ही दुर्दशा जी जाल्ली आसा तीच। दिवाळी सुद्दां लोकांक भोंवोंक सारखे रोड ह्या सरकारान दिल्ले ना। तेन्ना हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता आनी जनतेक आव्हान करता की तेंच्यांनी आतां रस्त्यार येवन ही कामां करून घेवची पडटली। तशेंच म्हादय तुमकां खबर आसतली हो सीएम जेन्ना कर्नाटकान गेल्लो म्हाका तेजो डावट येता आनी म्हाका तेजो विश्वासूय ना तेजेर की तो म्हादय आई म्हणटा आपली ती आई वाटेतलो काय विकतलो तो। म्हाका तरी दिसता हो ही आमची म्हादय आई हो विकतलोच। कित्याक फाटल्या इलेक्शनाक हो कर्नाटकान गेल्लो, तुमी खूब जाणांनी पयला आसतलें तेजी केस सगळे न्यूजार सुद्दां आसली की हो कर्नाटकाच्या लोकांक सांगतालो की तुमकां गोंयान आपूण काम दिता म्हणून। म्हणजे हो गोंयाचे हित राखोंक येयला काय कितें राखोंक येयला तें म्हाका खबर ना। तसोच हो म्हादय बी तांकां विकतलो हेतून मात्र दुबाव ना। हेका लागून परत हांव एकदां म्हणटा की हेणी पाय उतार जावचो अशें आमी तेका ठामपणान, कित्याक तेका सरकार हें चलोवंक जमचें ना। तो सगळ्या सायडीनसून निश्क्रीय जाल्लो आसा। तेका सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन बी आपली बाजू मारूंक जमना। जी म्हादयची बाजू आहा ती आतां गोवा गव्हर्मेंटाच्या आयकनासतना इजी तेंकां ग्रांट केली म्हणजे कितें, आनी तें बी सरकार हेतून आसा, न्यायालयान आहा। आनी न्यायालयान आसतना अशी कायद्याची हे करून सेंट्रल गव्हर्मेंट करता आनी वयरू सेंट्रलाकूच बीजेपी आनी हांगाय बीजेपी आहा जाल्यार हेजें आयकना जाल्यार आमकां काय कळना।